बजेट असेंब्ली जे बजेट येता ते इलेक्शन आमच्या आमदारकेचे म्हणजे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली इलेक्शन हे 2022 आसा. केन्नाय पयलीं सुद्दां जावं येता. ताजे हें दवरून हें बजेट आसतलें आनी ही विधानसभा संबंद हे डिमांड पास करपाक आनी बजेटा खातीर आसा. ही विधानसभा खूब दिसांनी म्हणजे म्हाका दिसता 2 वर्सांनी लॉंगेस्ट सेशन कशें आसा. लॉंगेस्ट जायना तें टोटल 16 तारीख पर्यंत जरी आसली तर वर्किंग इज ओन्ली 14 डेज आनी त्या खातीरूच म्हाका दिसता की हें जें बजेट ते मांडटले आज तें बजेट कशें आसतलें हें त्या नंतर कळटलें. फाटलीं 2 बजेटां जी ह्या मुख्यमंत्र्यान मांडली तातूंत जो एक्सपेंडिचर स्पेशली ऑन कॅपिटल एंड रेवेन्यू ह्यातूंत जर आमी कंपॅरिजन करत जाल्यार अंदूचो जो पॅन्डेमीक सिच्युएशना लागून तांचो बजेट जे कॅपिटलांत आसा तें यूज जालें ना आनी जे रेवेन्यू आसा ते जवळ जवळ 60% पर्यंत रेवेन्यू बजेट यूज जालें ना. खंयचे 1-2 डिपार्टमेंट जर सोडले आसत जाल्यार रेवेन्यू बजेट 60% वयर गेल्ले आसा. बाकीची सगळी 60% सकयल आसा. टू माय सरप्रायज सांगपाक वायट दिसता जे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा, विमेन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट आसा, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसा, पंचायत डिपार्टमेंट आसा, ही जी लोकांची डिपार्टमेंटां आसा ही डिपार्टमेंटांत जी आज बसून प्रगती जाल्या ती जर पळयत जाल्यार ही प्रगती नगण्य आसा. आनी ही नगण्य जी प्रगती जाल्या ताका कारण 2 गोश्टी आसा. एक म्हणजे जे कोण ह्या डिपार्टमेंटाचे हेड आसा त्या डिपार्टमेंटाच्या हेडांनी सारकें काम करूना. ज्या कोणी डिपार्टमेंटाच्या हेडांनी कॅश असायनमेंट मागिल्लो त्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या हेडांक कॅश असायनमेंट टायम टू टायम फायनान्स डिपार्टमेंट दिवंक शकलें ना. त्या खातीर आसा आनी त्या खातीरूच अंदूचें जे बजेट मांडटात ते फुडें एक्सपेंडिचर कितलो जातलो हाचेर सगळें अवलंबून आसा. आनी त्या खातीरूच आजचें बजेट हें कशें आसतलें हें आज आमकां सांजचें कळटलें. सो ते म्हादय इशू कितें खबर जाता? म्हादयचो इश्यू गोंयचें गव्हर्मेंट जें आसा तें फाटीं पडलेलें आसा कर्नाटक गव्हर्मेंटान आनी कर्नाटकांतल्या काही लोकांनी एकठांय जावन गोंयच्या जे ऑफिसर थंय गेल्ले थंय तांकां मनाई केली आनी तांकां थंय पर्यंत वचपाक त्रास दिलो. आनी हाजे वयल्यान एक सिद्ध आसा की कर्नाटकांत आनी NDA गव्हर्मेंट जे सेंटरा आसा त्यांनी दोगांनी हातांत हात घालून ही गोंयची म्हादय आसा ती लुटपाची ठरिल्ली आसा आनी हें सत्य आसा. So how you see the 2 years completion of Pramod Sawant So government? very bad. I have told you in terms of the budget, stating that the budget could not be utilized even 50%, and that was the failure of the government for the last 2 years. सर माझा एक मुद्दा परत तुम्ही विधानसभेत घेणार डेफिनेटली म्हादय न्हय सगळे टोटल कॉलिंग अटेन्शन म्हजी 17 आसा. त्यानंतर आफ्टर 17 कॉलिंग अटेन्शन आय वॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आनी ते सगळे ह्या फावट्यांतले परत बजेट डिस्कशन आसा. प्रत्येक डिमांड डिस्कशन आसा. डेफिनेटली आय विल कम ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस टू डिस्कस ऑन द डिमांड.